नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा विमानतळाक सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे नाव. प्रधानमंत्री मोदीन मनोहर विमानतळाचे उक्तावण केले. उड्डाण स्किमीक लागून भारत संवसारीक पावंड्यार सगळ्यांत व्हडली एव्हिएशन बाजारपेठ जाला म्हूण प्रधानमंत्री उलयले. मुळाव्या आनी समाजीक सुविधा उदरगतीक लागून गोंयची तोखणाय. मुख्यमंत्री म्हणटा दाबोळी चालूच उरतलो, भिवपाची गरज ना. कि वे न्यू गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करें। निवेदन है, आप कृपया बटन दबाकर फलक का अनावरण करें। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के माध्यम से पर्रिकर जी का नाम यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्मृति में रहेगा। गोवा सरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही बल दे रही है। गोवा में ईज ऑफ लिविंग बढ़े, यहां पर कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, इस दिशा में स्वयंपूर्ण गोवा अभियान बहुत सफल रहा है, बहुत अच्छा काम किया गया है। गोवा आज 100% सैचुरेशन का एक बहुत उत्तम उदाहरण बना है। आप सभी ऐसे ही विकास के कार्य करते रहिए, लोगों का जीवन आसान बनाते रहिए। इसी कामना के साथ मैं इस भव्य एयरपोर्ट के लिए आप सबको बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। राजधानी सावन सुमार 35 किलोमीटरांचेर दाबोळी आनी मोपा अशे दोन विमानतळ ऑपरेट करपी गोंय पयले ल्हान राज्य म्हूण नागरी उड्डाण मंत्री उलयलो। पानाजी से 35 किलोमीटर दूर दोनों तरफ, उत्तर में मोपा और दक्षिण में डबोलिम, एक तरीके से हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगमता के लिए अपने मनपसंद एयरपोर्ट से वे यात्रा कर पाएंगे। और ये पहले बार इतिहास रचा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक ही राज्य में, एक ही शहर में दो एयरपोर्ट्स की स्थापना हो रही है। एक नया इतिहास देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गोवा में रचा जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, मोपा बरोबर दाबोळी चालू उरतलो, भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। आतापर्यंत म्हणजे आम्ही मोपा एअरपोर्टाचे उक्तावण करता तोपर्यंत बऱ्याच जणांनी विरोध केलो, राजकीय विरोध जालो, खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलना झाली। या फाटल्या 6 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही खूपशे विरोध पळयले, कोर्टात गेले लोक, पण आज या मोपाचे आम्ही खऱ्या अर्थात उक्तावण करता ही मला खूप खोस जाता। दाबोळी बी चालू उरतलो, तुमका भिवपाची गरज ना, हे नेटात हांव सांगपाक सोदता। मोपा विमानतळान गोंयची कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात सुदारतली। ताचो लाव अर्थवेवस्थेच्या टुरिझम धरून वेगवेगळ्या उद्देग वेवसायीक मळांनी दिसतलो। देश विदेशांत एअर कनेक्टिव्हिटीक लागून गोंयच्या टुरिझमाक बूस्ट। रुंद बांदावळीच्या विमाना सयत सगळे तरेची विमानां मोपा हाताळटलो। वर्साक 44 लाख प्रवासी हाताळपाची तांक, अदमास 33 लाख प्रवाशांची वर्सुकी वाड। एअरपोर्टार माल हाताळूंक सुरवेक वर्साक 25,000 मेट्रिक टन कार्गो टर्मिनल। कार्गो टर्मिनलाची दर वर्साक 1.5 लाख मेट्रिक टन तांक वाडोवंक मेळटली। विमानतळार कार्गो टर्मिनलाक लागून गोंयांसावन निर्गतीक उर्बा। 6,000 मायज लोकांक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार संधी। राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गोंयच्या उत्पादनांचे मागणेक बूस्ट। तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवंक विमानतळार कौशल्य विकास केंद्र। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आयुर्वेद नॅचरोपॅथीक गोंयासारखे टुरिस्ट राज्यांत बरो वाव आसा। प्रधानमंत्री मोदी पणजे आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपोंत उलयले। धारगळचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुष, दिल्लीचे नॅशनल होमिओपॅथी इन्स्टिट्यूट आणि गाझियाबाद राष्ट्रीय युनानी चिकित्सा संस्थाचे व्हर्च्युअल उक्तावण प्रधानमंत्र्यान केले। मुख्यमंत्र्यान गोंया खातीर स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची घोषणा केली। विकास पुरुष
सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर अपना सभी कार्य करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का लोकार्पण करें। गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। यहाँ के शांत वातावरण और जैव विविधता को देखते हुए ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए एक उचित स्थान है। इसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया। हमारे यहाँ कहा जाता है, स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंया खातीर स्वतंत्र आयुष मंत्रालय आणि खात्याची घोषणा केली। आयुर्वेदा को ग्लोबली रीच देने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ओनली एंड ओनली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, आज इस अवसर पर मैं एक घोषित करना चाहता हूं कि आज तक कि गोवा में अलग सा आयुष मंत्रालय नहीं था। इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद से गोवा में अलग आयुष मंत्रालय होगा, विच इज डेडिकेटेड फॉर द आयुष डॉक्टर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा। भारत देश के G20 की अध्यक्षता मिलने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और G20 का महत्वपूर्ण बैठक गोवा में भी होने वाली है और इस बैठक कार्बन न्यूट्रल होगी, ये मैं वादा करता हूं। दारगळे नवे आयुष कॉलेज इस्पितळात पहिल्या फेजीत गोंया खातीर आशिल्ले 50% आरक्षित सीट खंय आता मेरेन फुल। सर, हम आपको कहना चाहेंगे कि फर्स्ट राउंड की एडमिशन हो चुकी थी, सेकंड राउंड हुआ और 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो 50 के 50 पहले ही दिन में एडमिशन फुल हो गई है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। विमानतळ येता त्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो लाव जावंक जाय तशें जाल्लें दिसना म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। खूब कडेन लोक दुखावला, नोकऱ्यांच्यो गजाली जाग्यार पडूंक जाय आशिल्ल्यो, टॅक्सीवाल्यांक संद मेळूंक जाय आशिल्ली, कोणूच खंय सारकें कांयच सांगिना। मोपाच्यो फॉर्मालदादी खंय तो मुख्यमंत्री आसतनाच जाल्यात। रडपाची पाळी येवंक जायना, दुखपाची पाळी येवंक जायना। सर, आता मोपा सर पेडणेकर सगळे त्रासान पडले मोपा एअरपोर्टार, अशें तुमकां दिसता? ना, अशें म्हणजे अशें सिच्युएशन जाला, खूब कडेन अशें जाला सिच्युएशन, खूब कडेन नोकऱ्या परी नोकऱ्यो, जमनीच्या कॉम्पेन्सेशनाचे तेवूय, आनी आतां तर टॅक्सीवाले बीन जे आसात म्हणजे तांकां तरी एक बाबड्याक ताचे लागूंक जाय आसल्यो, कोणूच क्लियर सांगिना। हें मातशें खटकता। आज विमानतळ कंप्लीट जाला, पयली फेज लॉन्च जाता, हेचो आनंद आसाच, त्या आनंदा प्रत्यर्थच हांव आयला। आज हांव आयिल्लो आसा हो ज्या प्रकल्पा खातीर हांवें भरपूर नेट लायिल्लो। म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळांतले टायम टेबल जर काडून पळयलें जाल्यार दर आठवड्याक सोमवारचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा हो विशय आसतालो, अर्दे तास पावण तास, कारण हांव सामको पुशअप करतालो आनी ताका लागून खंयचे ते पब्लीक हियरींग जावप जाणे पासून ते टेंडरींग, इंटरनॅशनल टेंडरींग, RFQ, RFP, हे सगळ्यो गजाली, मागीर सायनींग ऑफ एग्रीमेंट, हे सगळें म्हज्याच काळांत जाल्लें आसा।
सुखविंदर सिंग सुखू हिमाचलाचो 15वो मुख्यमंत्री, मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान दोगांकूय सोपूत दिलो. विधानसभा वेंचणुकेन 68तले 40 सीट जिखून काँग्रेस सत्तेर. शिमला रिज ग्राउंडार सोपूतविधी सुवाळ्याक काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी, प्रियांका, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, छत्तीसगडाचो मुख्यमंत्री भूपेश बघेलू आशिल्लो. मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा. मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. धन्यवाद. हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मेंडॉन्स वादळाचो गोंयाचेरूय परिणाम. आयतारा सांजे कितल्याशाच सुवातींचेर पावस पडला. रस्त्यार निसर जाल्ल्यान कांय सुवातींचेर एक्सिडंट जाल्ल्याचे रिपोर्ट आसात. गोंयच्या वेधशाळेन सोमारा येलो अलर्ट दिला. फुडले 2-3 दीस पावस पडटलो. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. जाल्यार शेतकारांनी उदक तुंबून शेताक मार बसता अश्यो सुवात्यो क्लियर करच्यो म्हूण सुचोवणी. रेनफॉल उसके बाद भी जारी रहेगा और 2 दिन के लिए, लेकिन कोई वार्निंग नहीं है 10th, 13th और 14th को. अभी ये जो रेनफॉल है इसका ज़्यादा असर गोवा के ऊपर के जो क्रॉप्स है उसके ऊपर रहेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और क्रॉप्स के ऊपर रहेगा. तो वो सारी डिटेल्स IMD के वेबसाइट में क्रॉप स्पेसिफिक इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के रूप में जारी किया है. नॉर्थ गोवा के जो डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट है उनके गाइडेंस से ये प्रिपेयर किया गया है. दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन IMD's वेबसाइट. तो प्लीज़ बी अपडेटेड विद दैट. और उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया ये जो सिस्टम है अरेबियन सी के ऊपर भी एक वीक फॉर्म में आ सकता है, तो उससे एसोसिएटेड वार्निंग्स आर देयर फॉर फिशरमैन. मछुआरों के लिए वार्निंग है स्क्वाडी वेदर विथ विंड स्पीड रीचिंग इवन अप टू 55 km/h. और ये जो एरिया है जहाँ पे वार्निंग है उसको ये ग्राफिक्स में मार्क किया गया है. तो फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू दिस एरियाज फ्रॉम 12th December ऑनवर्ड्स. पावसाक लागून रस्त्यार निसर जावन कांय सुवातींचेर एक्सिडंट जाल्यात म्हूण रिपोर्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केप्या चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या म्हाजनांचे जमनीर कोणे तरी अतिक्रमण केला. झाडां बेणून सुवात सपाट केल्या म्हूण बोवाळ. म्हाजनांनी 5 म्हयन्या फाटीं SIT, फॉरेस्ट, TCP, पुलिशेन आनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्ली. अजून कांयच एक्शन ना. सरकार लक्ष दिना जाल्यार फुडें कितेंय बरें वायट जाल्यार खंय सरकार जबाबदार. हे जे चंद्रेश्वर भूतनाथाची प्रॉपर्टी आसली तेजेर मास डिस्ट्रक्शन म्हणटा केला. हेजेर आमी ऑथॉरिटीजांक कंप्लेनय घातली, SIT सुद्दां कंप्लेन घातली की जमीन कशी इल्लिगली ट्रान्सफर करपाक वयता आनी तेतून मनी लॉन्ड्रिंग आनी हेजे खूब केसीस आसा. कितलो तरी करोडांनी रुपयाचो व्यवहार जाला. तेजी जी सेल डीड बी आसा ती आमी SIT ऑलरेडी धाडलेली, पूण हेजेर अजून इतले टायम जालो, नियरली 4-5 म्हयने जाले, अजून SIT कडल्यान आमकां कांय रिप्लाय मेळना. की हांगा 2019 आनी 2022 जी कमिटी आसलेली सो ते कमिटीन हांगा फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन केल्लें तेन्ना फॉरेस्टाकय कंप्लेंट घातलेली आनी एक एग्रीकल्चर लँड विदाउट प्रॉपर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज एप्रुवल घेतना आसतना हे लँडाचें डिस्ट्रक्शन आनी हांगा प्लॉटिंग चालू आसलेलें. सो तरी आसतना कंप्लेनी घालून सुद्दां सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेंट पावून सुद्दां हांगा खंयच्याय ऑथॉरिटीन म्हाका दिसता नजर मारना आनी अजून परत हांगा आतां काही दीस जाले परत हांगा डिस्ट्रक्शन चालू. सरकार लक्ष घालिना जाल्यार कितेंय जावं शकता. ताका जबाबदार खंय सरकार आसतलो. आमी ओगी रावची नात. आयच्यान आमचो आवाज पुराय गोंयभर आमी काडटले
श्री चंद्रेश्वर भूतनाथाचें स्थळ आमकां अबादीत दवरपाक जाय, आमकां डिजास्टर नाका. आमगेलो इतलोच सांगपाचो सरकाराक and concerned authorities of Goa government put remedial actions against those who are concerned. Otherwise, we are together. आमी सोडचे ना हितून भितर कोण आसतो, कोणाकच ओगी रावचे ना आमी. तेन्ना अलॉटण्यात इतलेंच आसा की संपूर्ण महाजन एकजुटीन आसाय, एकवटान आसाय आनी हेजेर आमी पुराय कारवाई करपाक आमी सरकाराक जबाबदार धरतले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. कारापूर तिस्क मये मतदारसंघाची नगरी जावपाच्या मार्गार साखळेक तेकून आशिल्ल्यान आनी ल्हवल्हव शारीकरणा कडेन वतल्या कारापूर तिस्क वाठाराचो डेव्हलपमेंट करपाचो प्लान आमदार प्रेमेंद्र शेट उलोवन दाखयता. थंय मार्केट यार्ड, वॉकिंग ट्रॅक, बॅडमिंटन कोर्ट, ल्हान फुटबॉल टर्फ, चिल्ड्रन्स पार्क उबारूंक खंय ताणें सरकाराक फायलूय धाडल्या. आनी ह्या भागाचेर कितें कितें आसचें तर हो जो भाग आसा थंयसर मार्केट यार्ड जावचें, मागीर बरो असो सुसज्ज असो प्लेईंग कोर्ट भुरग्यां खातीर कोर्ट, किंवा वॉकिंग पार्क किंवा चिल्ड्रन्स पार्क अशे हे जे प्रकल्प जर हाडले आनी त्या भागाचें जर बरें सुशोभीकरण केलें जाल्यार तो भाग खूब हायलायटेड उरतलो आनी लोकांक सुद्दां त्या भागान जे वेवसाय करणारे लोक आहा तांकां जर सारकें स्थलांतर केलें एक मार्केट यार्ड दवरून जाल्यार ते खुबशे गोश्टी आमच्या स्थानीक लोकांक थंय वेवसाय मेळोंक शकता. अशा तरेचे आमचे प्लॅनिंग आसा आनी ह्या दृश्टिकोनान जे आमी सरकारा कडेन निवेदन केल्लें आसा. आमदार आसलो, आमदाराच्या मार्गदर्शना सकयल ही मिटींग जाली. 100 लोक आसले आनी लोकांच्या कल्पने अनुसार थंय आमी चिल्ड्रन पार्क, जॉगर पार्क, मागीर बॅडमिंटन कोर्ट, मिनी फुटबॉल टर्फ, देवीची गर्भकूड आनी नाटकाक एक स्टेज असो प्रपोज आसलो लोकांचे. त्या प्रपोजला अनुसार आमी ती फायलो ऑलमोस्ट टुरिजम डिपार्टमेंटाक पुटअप केल्ली आसा. गोंयांत 85% वीज भायल्या राज्यांतल्यान येता. प्रत्येक हावसिंग सोसायटीन रूफटॉप सोलर पॅनल बसयल्यार उर्जा आनी पयशांची बचत जावंक शकता म्हूण सांताक्रूजचो आमदार रुडॉल्फ उलयलो. द विजन रॉयल कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या रूफटॉप सोलर पॅनलाचें उक्तावण जालें. सोलर पॅनलाचेर सरकाराचे सबसिडीचो लाव घेवचो म्हूण उलो. चड खुशी भोगता हिंगासर आयज हे सोलर पॅनल बसयला ते पळोवन. कित्याक तशेंच हिंगासर एक STP प्लांटूय एक कॉलनीन बसयलेलो आहा आनी हांव सोजमतां अशेंच जर सगल्यो कॉलनी एकठांय जावन जर हें करीत जाल्यार खूब लोकांक बऱ्याक पडटली. प्लस तांकां पयशेय तेंचे सेव जातले. कित्याक हो STP प्लांट तेणी सोलराचेर चालू करपाक केला. तशेंच तेंचे स्ट्रीट लायटी आनी खुबश्यो वस्तू तेंचे सोलराचेर सॉल्व जातली. आमच्या गोंयांत आमी जवळ जवळ 85% वीज ही भायल्यान हाडटा आनी हे सोलर पॅनल इन्स्टॉल करपाक सपोर्ट म्हणून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 50% सबसिडी दिता. आज खुशी भोगता की ह्या सोसायटीन हे पावल उचललें आनी त्यांनी त्यांच्या सोसायटीचेर वो सोलर पॅनल घातलो. कित्याक चडशे आजून पर्यंत जे सोलर पॅनल घातलेले आहा ते इंडिविज्युअल घरांनी घातलेले आहा. ह्याच डेव्हलपरान आनी एका सोसायटीन घातले. 2च सोसायटी आसतल्यो ज्यांच्यांनी हे सोलर इन्स्टॉलेशन केलां. हांव सगळ्यांक आवाहन करता की गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचे रूफटॉप सोलराचो जे 50% सबसिडी आहा ह्याचो सगळ्यांनी बेनिफीट घेवचो. So we have used 335 watt panels. They are DCR. They are the DCR panel mean domestic content requirement. They are the ones which qualify for subsidy. So when a installer comes to install, he has to use DCR panels only. These panels are also made in Goa only. They are made in Ponda by Agrawal Industries. They are Dhoop brand panels. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मिळूया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.